तुझे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आहा त्याने एक प्रोजेक्ट पास केलो. त्या प्रोजेक्टा भितर कसिनो, एंटरटेनमेंट झोन असे काही आयटम आसात आणि ते त्रासदायक आसात आमच्या मतदारसंघात. ताका विरोध आसा आमच्या मतदारसंघात. आता इन्व्हेस्टमेंट बोर्डान जे पास केला ते कॅबिनेटान केले. दुसरें जाता कितें, इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड जेन्ना अशी मान्यता दिता आणि डायरेक्ट काम चालू करता कॅबिनेटान पास करून, पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेयना, ग्राम सभाक कॉन्फिडन्सान घेयना, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयना आणि असले हाडून त्या मतदारसंघाच्या माथ्यार मारप. जेन्ना लोकांक कळ्ळें थंय कजिनो जाता म्हणून लोकांनी विरोध केलो. लोक रस्त्यार आयले, उपाशे रावन भूक हडताल केली, पण कोणेच जाग घेवना. आणि जेन्ना हे इन्व्हेस्टमेंट बोर्डा भितर जेन्ना हो प्रश्न आयलो, हांवें सीएमाक फोन करून सांगलें की असले कसिनोक म्हाज्या मतदारसंघात परमिशन दिवं नाका. तरी पासून हे पास केले आणि आज हे कॅबिनेटान आयले. आणि कॅबिनेटान जे येता ठराव अजेंडा येता त्यांचो तो अकस्मात येता बसल्या उपरांत. एक दीस पयलीं येयना, आयल्या उपरांत तें दिसलें म्हाका. हांवें ताका ठाम विरोध केला. कारण हे तुवें कोणा विचारून हे घेतलेलें आहा. इन्व्हेस्टमेंट बोर्डान जे पास केला तुझे हे तुम्ही पंचायतीक घेवना, ग्रामसभेक कॉन्फिडन्सान घेवना, डायरेक्ट तुम्ही कॅबिनेटान घेतला आणि पास करता आणि ते करपा लायतात. म्हाजो हेजेर विरोध हा. आमच्या लोकांक हे नाका असले प्रोजेक्ट, कसिनो बिसिनो असलेले हे बंद उडयतलो तूं. आणि तू गोंय हे पाड घालपाक आयला. थंय आनी कितलेशे प्रोजेक्ट आहा. का 5 स्टार हॉटेल ना थंय पेडणे तालुक्यान मांद्रे आहा, प्लस एअरपोर्टाचे येवपाचे आहा. हो तुगेलो कोण, हो मोदी कोण हाडला तो कोण हो. आणि हेजेर आमच्या लोकांचो सारको विरोध हा. आणि हो प्रोजेक्ट असलो येताला आम्ही परते आंदोलन चालू करता. कोणे हाडपा सोडले, कोणे हाडपा सोडले, कॅबिनेटाक अप्रूव्ह जालो. कोण हाडटा, हो कॅबिनेटा अप्रूव्ह जावना, डिफर जालो. आवाज जाल्या उपरांत हो डिफर. कोण हाडपा सोदता म्हणजे तुवें? हो सीएम हाडपा पळयता. तोच तेजो इन्व्हेस्टमेंट बोर्डाचो अध्यक्ष तोच हा. टेबल आयटम आयलो, टेबल आयटम तेजेर आमी तेका विरोध केलो. सीएमने तुमकां कन्सिडर करूंक ना जेन्ना कितें सीएमान कन्सिडर करूंक ना म्हणटा हे तुमकां हाडटना? ना, कांयच सांगूना. डायरेक्ट हाडटात आनी दवरतात टेबलाचेर. त्या एकाय सांगलें सीएस तुमी डायरेक्ट हाडटा आनी घालता आनी मागीर आनी वाचता खंयचे खंयचे. आमकां स्टडी करपा नाका, पळोवपा नाका. आनी हो म्हाज्या मतदारसंघाचो इंट्रस्ट म्हणजे म्हाजो इंट्रस्ट म्हणून ताका विरोध केला. आणि ताणें रोखडेच मागीर आपूण डिफर. पयलीं तो खूब हो पास करपाक खूब ताणें डिस्कस केलें. पण सीएमान हांवें आयकून घेवना. ना तूं उलयता, दुसरो मंत्री उलय म्हूण सांग म्हणलें सगळ्या मंत्र्यांक. हेजेर कितें आहा तें तेंचेय कळोवन दी. पण एकटोय मंत्री उलोवं ना हेजेर. मागीर तेणें तो डिफर केलो. म्हणजे जे मंत्री आहात ते गोंय सांबाळपी लोक आहात. आणि तेकाय सांगला मुख्यमंत्री तूं गोंय पाड घाल नाका. तू बहुजन समाजाचो लिडर म्हणटा, असले प्रोजेक्ट हाड नाका जे लोकांक नाका ते. तू घे विश्वासान मतदारसंघाच्या लोकांक आनी वच फुडें. मागीर ते तो डिफर केलो. सीएमाक गोंयचो इंट्रस्ट ना असो दिसता. ना हे हाडपाचें न्ही. आमकां कॉन्फिडन्सान म्हाज्या मतदारसंघान कित्याक कॉन्फिडन्सान घेवना हेणें. सगळे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे डिसिजन कॅबिनेटी येता. हांवें पळोवना. होच आयला, होच आयला. हो आयला. इतले वर्सां तुमी बाकीचे आमी केन्ना तितले आमचे लक्ष ना. हो म्हाज्या मतदारसंघाचो म्हणून म्हाका इंट्रस्ट जालो. कारण लोक विरोध आहा. लोकांनी म्हाका क्वेश्चन केलो, बाबू तूं कित्याक येना काय म्हणून. काही लोकांनी म्हणलें बाबूनूच हाडलो म्हणून. हे म्हाजे आरोप जाले थंय. नको हांव कितें म्हणटा, अशे बाकीचे गोंयचे बाकीचे असेंब्लीचे येता न्ही, बाकीचे गांवांतले येता, तेन्ना तुमी कोण एकट्याने उलयना? ते तेंच्यान जे आमदारसंघाचे आमदार आहा तेंच्यांनी उलोवपा जाय न्ही. तांणीच उलोवपाचें. मिनिस्टर म्हाजो हो इंट्रस्ट आहा म्हणून हांव काडला. तुम्ही उलयले ओके, पण बाकीचे एज अ मिनिस्टर तुम्ही गोवा खातीर आहा. हय, पूण बाकीचे कोणे हाडून दिला हांव काडपी. तुमच्या मिडियांनी सुद्दां म्हाका केन्नाय समज सांगीत अशें कितें आहा हांव काडटा. तुजो आवाज करता तूं 100%. एंटरटेनमेंट पार्क जाता त्याच्या खातीर रोजगार निर्मिती जातली न्हू पेडण्यान. रोजगार निर्मिती करपाक आमी खुबशे प्रोजेक्ट हाडल्यात थंय मतदारसंघात. खंयच्याच गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करूना. मतदारसंघ वयर सरला, फुडें सरला आनी प्रोजेक्ट हाडलेले आहात. ना तूं म्हाका 40 मतदारसंघा भितर दाखय खंय प्रोजेक्ट आहात.
प्रोजेक्ट आसा ताला माझ्या मतदारसंघात पेडणे जो एअरपोर्ट येता, आयुष्य हॉस्पिटल येता, क्रिकेट स्टेडियम येता 35,000 सिटींग कॅपॅसिटीचो, कितलोसो एम्प्लॉयमेंट तयार जातलो. आमकां ती झुंज करपाची ना. आणि हे कोणी हाडला? आम्ही हाडला आमच्या मतदारसंघात जे रस्त्यार येऊन. पण स्टेडियमाचो जो इश्यू असा कितले वर्सांसून चालू अरे आसा? स्टेडियमाचो Still he has not started. हांवूच मुवमेंट करपी न्ही, म्हणून इतलो पयस पावलो न्ही. आज लास्ट स्टेज आहा. 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आम्ही दिला तेका एका जीसीएक. आता फाउंडेशन घालपाचें आहा. रस्तो मदलो जावपाचो आहा, तेज्या फुड्यान पडलेली आहा सीएमा फुड्यान, आनी तेणी करता म्हणून सांगल्या. सो आतां तेजें फाउंडेशन आहा. आयुष्य हॉस्पिटल जालें, तयार जावपा लागले. तेका लाखांनी स्क्वेअर मिटर आमी दिल्ल्या. आनी हे सगळे एक्वायर कोणी केले? बाबू आसगांवकरान, लोकांचे सहकार घेवन, सपोर्ट घेवन. कित्याक आतां तुमी लोकांक प्रचाराच्या दाराक भोंवता तेन्ना ते पयलीं नोकरीची विचारपाक चालू केला. हा Job. हा जॉबचो मेजर प्रश्न आहा. आणि जॉबची गोंया भितर म्हाजोच मतदारसंघ दिवं शकता, दुसरो न्ही. म्हणजे कारण हे प्रोजेक्ट जे आहा ते माझ्या मतदारसंघान आहा. पयर तेणे अनाउन्स केले 10,000 जॉब आमकां गोंयान घेतलो म्हणून. कोणे? सीएमान. ह्या चीफ मिनिस्टर हांवें केल्लो. हे तुम्ही जाणात मरे. रातचे 2:30 उठून आम्ही हांकां चीफ मिनिस्टर केल्या. रातचे उठून. म्हणून हे गव्हर्नमेंट टिकले. आम्ही आयल्या उपरांत दुसरे आयले. तेणे अनाउन्स केले 10,000 नोकरी दिता. हांवें म्हणलें म्हाका कितले दितले आमच्या मतदारसंघात? आमचे मतदारसंघाचे भुरगे कशे वयर सरतले? आमचे मतदारसंघाचे भुरगे अख्ख्या गोंया भितर कॉम्पिटिशनाक उबो रावलो कसो मुखार सरतलो आनी सिलेक्ट जातलो? 10,000 सर कितले मेळ्ळात आजपर्यंत टोटल आयज तेंच सांगता मरे हांव. ते उलोवपा दी मरे म्हाका. कितले सिलेक्ट जातले सांग म्हणून. तेणे म्हाका सांगलें हर एक डिपार्टमेंटाचे एप्लिकेशन आहात, कॉल आयल्या ते आपल्याकडे धाडून दी म्हणून. कोणे सांगलें? सीएमान. आम्ही सगळी कॉलां थंय धाडून दिल्या. सगळी. त्याचे भितरले नोकऱ्यो आमकां कितल्यो दिल्यो हे ताणें सांगचें. त्या पेडणेकारांक आमच्या सांगचें.